दीस शनिवार नोव्हेंबराची 16 तारीख 2024. पयलें वाचप. सांजो हांवच्या तिसऱ्या पत्रांतलें वाचप वळ 5 तावन 8 पर्यंत. इश्टा, तुजे सरशी आयिल्ल्या परकी भावांक सयत तुवें उर्बेन सुदारसूंचें तुजे विश्वासी सेवेची रुजवात म्हूण दिसता. तुजे दयाळ्या विशांत हांगाचे पवित्र सभेंत ते सांगताले. उपकार करून देवाचे साकरेक आपल्या पैणांत फुडें सरूंक तूं तांकां कुमोग कर. क्रिस्ताक नांवाडचे खातीर ते भायर सरून गेल्यात. हेर जाती लागचे ते कसलेंच घेनात, देखून तसल्यांक आदार दिवचो कायदो आमचो. हाचे वरवीं सत्प्रचार करच्या कामांत आमी तांचे सोवे वांटिली जातल्यो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 112 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञा थंय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली, नितिवंतांची पिळगी सुबामपणे बाळतली. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलो मनीस भागी. तांचें घर धन दिरव्यांनी भरतलें, तांचें नितिवंतपण सासनाक सुफळ जातलें. अपवंत मनीस अंधकारांत एक उजवाड कसो, तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवंक उसने दिता, तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितिवंत मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास उरता सदांकाळ. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलो मनीस भागी. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. धैर्य सुकयनासता सदांच मागणें करी जय म्हण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शहरांत एक नितीकर्त आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नितीकर्त तिका कानूनच हालयना जालो, पूण अकरेक आपणायतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें, तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपुणीय हांव तिका न्हीद करून दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या खोट्या नितीकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय? तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव न्हीद करून दिवचो ना काय? तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकी घळाय करीत काय? हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितालो. तरी मनशापूत येतलो तेदना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात? देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचो देव आमचो नितीकर्त. आज खोट्या नितीकर्तान त्या विधव स्त्रियेक न्हीद करून दिली तर आमचो देव आमचो नितीकर्त सर्व बरो आनी नितीवंत आमकां न्हीद लाभयतलो. पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार निरंतर मागणें आनी आमचो भावार्थान मागिल्लें केदींच निर्फळ जायना. आमी मागिल्लें सर्व आमी चिंतच्या वेळार आमकां मेळचें ना, देखून धैर्य सांडिनासता आमी मागिचें. होच शेवट आयच्या सुवार्तेंत जेजून सांगिल्ल्या ह्या वपारींचो
आमी नियाळ करतना ह्या ओपारी मुखांत्र जेजून आमचे लागीं विचारच्या त्या सवालांक आमची जाप कितें? मनशापूत येतालो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो. संवसारांत पळोवंक मेळना तरी आमचे थंयपुणी तो पळोवंक मेळोन दी. देखून आमी भावार्थान थीर रावया. आमचें मागणें जावं, सोम्या सडय आमचो भावार्थ.